दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. मोठी हुजत जाले उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात, आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमचे पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं सिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलेलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशा मदें केल्ले सगल्या खुणांची आनी विस्मितांची खबर सांगताले. ते आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातोच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशा मदली एक पर्जा सुरवातेक थावन विंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हे प्रवाद्यांचे उतरां प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घोटानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलोलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांत थावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचे जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण ताणें कुड्ड्या देवांक भेटोवन बुश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोलें मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजसाची समूत पुरगोट करपी आदल्या काळांत थावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराचे मानाक गितां गायना घुडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगुटात थारोन ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें ती थीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. Hallelujah.
जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ, म्हज्या मोगांत रावात. नेयाळाक आदार. आयज जेजू आपूण वेता म्हूण जाणा जावन एक कोरणी आमकां घोट मोतींत धरूंक सांगता. म्हज्या मोगांत रावात. संवसारांत आपापल्या बेसा प्रमाणे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इश्ट आपल्या इश्टांक एक मोगी आपल्या मोग्याक मोग दितात. पूण हो मोग कांय कारणाक लागून तुटोंक शकता आनी तुटलोलो आमी पळयता. जेन्ना पर्यान जेजूच्या मोगान रिगोना तेन्ना पर्यान म्हज्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक जायना. हो जेजूचो मोग दुस्पट करूंक न्हय, पूण एकठांय रावंक शिकयता. रागान जिवंक न्हय, पूण बोगसणें दिवंक शिकयता. दुसऱ्यांचो जीव काडूंक न्हय, पूण एकामेका पासत जीव दिवंक शिकयता. ग्रेस्कायेचो वो कुड्ड्या देवांचो पाटलाव करूंक न्हय, पूण एकाच देवाचो पाटलाव करूंक शिकयता. अशे क्रिस्ताच्यो आज्ञा त्याच्या मोगा पासत आमी पाळूंक पावतले आनी ह्या मोगान जियेतलो मनीस सदांच खुशाल आसतलो अशें जेजू बासायता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूचो मोग न्हयच फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दाखोवन ताचे मोगान रावंक वावरया.